moima sasna Baba Buddha Aganya Undur moima sasna. Soglang तुमकां देव बरो दिसtiu. संपलोल्या पास्कीन न्यूनीस इचे पासत आमी मीस भेटयता ओरोस भरता संपल्यार देवान तिका सुर्गेचें सूख फावो करूंक मागुया. तशेंच आमी मागता आयज बर्थडे पर्ल रॉड्रिगीस, शेरन फेर्नांडीस, रुफिना मार्टिन्स आनी 90th बर्थडे जोकी वारेला. तशेंच आयच्या दिसा जल्म समारंभता अगोस्तीन फेर्नांडीस आनी ताचो भाव जुझे फेर्नांडीस. देवान तांचेरूय आपलो आशिर्वाद घालूंक मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. आनी हे रितीन फावो ती बरी वाटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोरपुरबिदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवर सदांच आंकवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पुरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसो नासलोली वोडती देणी तुवें तयार केले. सोर वस्तूंनी आनी सोर वस्तू परस ओदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पिटय. आनी हे पोरी आमची आशे वोडती तुवें बसायलोली देणी आमकां फावो जावं. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोव्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. फुडाऱ्यांच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्पोराक वायट दिसतालें तें इस्रायलाच्या पुता दुवांनी केलें आनी बाळ देवांची ती सेवा करूंक लागलीं. तांकां इजिप्त देशांतली भायर काडलोली त्या सर्वेस्पोराक तांच्या पुर्वजांच्या देवाक तांणी सोडलो आनी आपणा सोरभोंवती जियेतल्या लोकांच्या देवांचो पाटलाव केलो. तांचे मुखार ती सोरपोटली. तांणी सर्वेस्पोराक राग हाडलो
तांणी सोर्वेस्पोराक सोदलो आनी बालाची आनी आसार्थीक सेवा केली तेन्ना इस्रायलाचेर सोर्वेस्पोराचो राग पेटलो. ताणें तांकां नागोवण्यांच्या हातांत दिलीं आनी हांणी तांकां लुटलीं. तांचे सोरभोंवती आसलोल्या दुस्मानाच्या हातांत ताणें तांकां घालीं आनी तांच्यान तांकां फुडो करूंक जालें ना. जशें सोर्वेस्पोरान तांकां शिटकावणी दिली आनी सोपूत घेवन तांकां सांगलोलें, तीं झूज करूंक भायर सोदतालीं तितलेय फावटी तांकां वायट करूंक सोर्वेस्पोराचो हात तांचेर आसलो आनी अशें ताणें तांकां सारकीं संकटांत घालीं. उपरांत सोर्वेस्पोरान नितीदार नेमले आनी इस्रायेलींतांक नागोवण्यांच्या हातांतलीं निवारलीं. पूण नितीदारांचेय आयकूंक तीं तयार नासलीं. नायकिणींनी भाशेन तीं दुसऱ्या देवां फाटल्यान गेलीं आनी तांचे मुखार सोरपटलीं. तांच्या पुर्वजांनी सोर्वेस्पोरांच्या आज्ञांक पाळो दिवंक रस्तो दवरलोलो तो तांणी रोखडोच सोडलो. तांची देख तांणी घेवंक ना. सोर्वेस्पोरान तांकां नितीदार नेमले तेन्ना सोर्वेस्पोर नितीदारा सोबें आसलो आनी तो नितीदार जिवो आसो पर्यंत तांकां दुस्मानाच्या हातांतली निवारतालो. कित्याक पिडापीड दितोल्यांच्या भारान तीं पिंगोरतालीं देखून. सोर्वेस्पोराक तांचे चुचुरे दिसताले, पूण नितीदार मेल्या उपरांत तीं आदल्याच वायटान पडटालीं आनी तांच्या पुर्वजांहून ओदीक पाश्ट कोत्तालीं. दुसऱ्या देवांचो पाटलाव करून तीं तांची सेवा कोत्तालीं आनी तांचे मुखार सोरपडटालीं आनी आपल्या पुर्वजांच्यो खोट्यो चाली आनी वाटो तीं कोशींच सोडिनासलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावुया. Q13 तुज्या व्हडत्या नांवांक पान 172. Q13 पेज 172. सगळीं उबी रावया आनी उद्गाराचें गायन गावया.
B4 जेजू तुझी उतरां पान 22 दुसरो श्लोक गावूया. B4 पेज 22. Salves Borak, salves Borak, sois tu. Jesu tu ci udra, Kaladja puto, Jesu tu ci udra, Bukelem čemo, Jesu tu ci udra, tu ci udra. Survis burtum ce sovejasu, Mateva pormore Jesu Christa ce životoman. लागीं येवन कोण एकल्यान जेसूक विचारलें, गुरुजी, म्हाका सासणाचें जिवीत मेळच्याक हांवें कितें बरें करूंक जाय? आनी ताणें जाप दिवन ताका सांगलें, बऱ्या विशीं म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? बरो तो एकलोच, पूण तूं जिवितांत भितर सरूंक सोदताय जाल्यार आज्ञा सांबाळ. ताणें विचारलें, कोण त्यो? जेसून म्हळें, ह्यो, जिवेशी मारूं नये, पोदवार करूं नये, चोरूं नये, लोटीक गोवाय दिवूं नये, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी, आनी तुजो मोग कोत्ताय तसोच तुज्या पेल्याचो कर. त्या तोन्या धाकट्या मनशान ताका म्हळें, ह्यो सगळ्यो आज्ञा हांवें सांबाळल्यात, म्हाका कितें आजून उणें आसा? जेसून ताका सांगलें, तुका सोपूण जावची खोशी आसा जाल्यार वच, तुजे लागीं आसा तितलेंय विकून दुबड्यांक दी, आनी स्वर्गार तुका थेवो मेळटलो. त्या मागीर म्हजे फाटल्यान ये. पूण हें उतर आयकतूच तो खोंती बरीच जावन गेलो, कित्याक ताका पुस्कोळ गिरेस्तकाय आसली. जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान हे. प्रितीच्या भावा भयणीनो, एक नवीच नोंद व्हावूंक सुरू जालेली, आनी ही नोंद दोर्याशी पावचे आदीं दोर्या आनी हे नोदी मदें एक धाकटें मोठें व्हड ओरोणें हे नोदीक सांपडटा, आनी नोद भियेता ह्या ओरोणांतल्यान व्हावूंक, कित्याक ह्या ओरोण्याची गरम माती आपलें उदक चिवून घेतली आनी आपणाक सुकयतली म्हूण एक भिरांत हे नोदीचेर येता. असल्या वेळार एक आवाज हे नोदीक सांगता, ट्रस्ट द डेजर्ट, ओरोण्याचेर विस्वास दवर. आनी हो आवाज आयकल्या उपरांत ही नोद हो आवाज मानून घेता आनी ह्या ओरोण्यांतल्यान व्हावूंक सुरू करता. आनी जशी जशी ही नोद ह्या ओरोण्यांतल्यान व्हांवता, हे ओरोण्यांतले गरम माती हे नोदीचें उदक चिवून काडटा, आनी गोरमेक लागून हे नोदीचें उदक वाफ जाता, मोडबांत वेता, मोडबांत कुपां एकठांय जातात, आनी ओरोण्याचें गरम वारें ही कुपां दोर्यांत वतात, आनी दोर्या वयर पावसाच्या रुपान ही नोद दोर्यांत व्हावूंक सुरू जाता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत एका गिरेस्त मनशाची खबर आमी आयकल्या, आनी हो गिरेस्त मनीस खरेंच एक बरो मनीस आसलो, कित्याक मोइसेसाची समूत जे कायदे भासायताली ते सगळे कायदे तो पाळटालो म्हूण तो जेसूक सांगता. पूण एक उणेपण ताका आसलें जे जेजू ताच्या दोळ्या मुखार दवरता. ताचे लागीं जायती गिरेस्तकाय आसली,
पूण ताका हे गिरेस्तकायेची आस कशी आसली, हे गिरेस्तकायेक तो लोबडलोलो कसो आसलो. ही वॉज अटॅच टू द रिचीज दॅट ही हॅड. आनी ह्याच खातीर ताका ताचे भितर हे सगळे कायदे पाडून लेगून एक सॅटिस्फॅक्शन ताका कशें मेळोन आसलें. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमचें क्रिस्ती जिवीत आमकां खुशालकाय हाडटा जेन्ना आमी दुसऱ्यांक दिता. द जॉय ऑफ द कॅथलीक पर्सन इज इन गिवींग एंड नॉट इन रिसिवींग. आनीक ह्या मनशाक जेजू ही खुशालकाय मेळचे खातीर हेंच कितें करूंक सांगता. ताचे लागीं जें कितें आसा तें जेजू ताका वीक म्हणटा. ते दुबड्यांक वाट म्हूण जेजू ताका सांगता. आनी हें करूंक ताका खरेंच खूब अवघड जाता आनी दुखाबरीच जावन तो वेता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जायते पावटी आमची गोत ह्या गिरेस्त मनशा भाशेन जाल्या आसतली. घोडे दुडवांनी आमी गिरेस्त, घोडे जायते गूण देवान आमकां दिल्ले आसात. पूण हे आमकां गूण जे देवान दिल्यात, जी गिरेस्तकाय जी देवान आमकां दिल्या, ती जेन्ना आमी आमकांच दवरता, आमच्याच बरेपणा पासत आमी वापुरता, तेन्ना आमकां भितरल्यान ही खुशालकाय एक सॅटिस्फिकासांव आमकां केन्नाच मेवचें ना. ह्याच पासत जेजू आयज तुका आनी म्हाका हुस्कायता. हांवें जे तुका गूण दिल्यात, हांवें जी तुका गिरेस्तकाय दिल्या, ती दुसऱ्याच्या बरेपणा पासत वापरूंक तूं शीक. जशी ही नोद आपलें सुदोक ह्या गरम ओरोण्यांतल्यान व्हांवून दिता आनी ह्या वरवीं जें एंड ताका जाय आसलें, दोर्यांत वचपाचें तें ताका फावता. तेच परी जेन्ना आमी आमकांच आमचे गूण आमकां जें देवान दिलां तें मोडून दुसऱ्या पासत वावुरतल्या, तेन्नाच की आमचे भितर कोरी खुशालकाय आनी क्रिस्ताचो अणभव घेवंक आमी पावतले. तर हीच कृपा आयच्या ह्या सवाधर्मांत आमकां सगल्यांक आमी मागून घेवया. भेटवणेक आमी गायन गावया. C15 देवा उथर आमी घेतलां, पान 30 आनी 4, C15 पेज 34. म्हज्या भावा भयणांनो, हे आमचें बलिदान चड पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेंत आमच्या प्रितीच्या बापा, आमचें हें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजें आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं, आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमताव
जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवनपण पुरगोडटाव थीर बोरवाच्यान ताच्या मोहिमेवोत येण्याक ओतरेकताव. देखून आतां देवदूतां आनी भोक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. बापा खरोच न्हू पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन खोश मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर म्हजी. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची खाल्स. नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत पातकाचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavardaco gut porgotuja. Sumianci tuce moronami somorota, tuce moronci mormonami gorgota, tuce arenata dirotreta. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवूंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळ्या आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकोन्नी पास्किनाची काकलूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन वेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालोल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाची माई संगाती, तिच्या पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन दोन दूत आनी काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ह्याच जेजू वरवीं
त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन सगळें बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र आसा. शराय समगायो तुजी गोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपतो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळणेत पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमोच्यान उतरेकतांव. तर आमकां तुजी उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी महिमा तुजी शास्त्राच्या ससनान. सुम्य जेजू क्रिस्तांत तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबे आसूं. तुमचे सगळ्यास एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाका पयलीं आमी सगळीं सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पुढच्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या गाडजान शेवताना गायन गावया. आमचे मोदल्या कोणाक D1 पान 47 D1 पेज 47. Cię
प्रार्थुया. कोनवड्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादाना वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशें आमी वाडटा. संवसारांत ताचो रूपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं. हे आमी खालतेपडी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाळ बाबा बिडानो, आयज तावन कोणसाचे परबेक आमी तयार जाता. त्रिदोम सुरू करता. सांजे 5:30 वरांचेर तेस आनी उपरांत मीस. आयच्या मिसाची मांडावळ करतली. प्रे ग्रूप फाल्यांची मांडावळ करतली. एपोस्टोलेट ऑफ प्रे आनी विस्वेर मांडावळ करतली. सोसायटी ऑफ सेंट विन्संट द पॉल. आयज आमचे भयणीचे मीस जाला. पास्किना न्यूनीस हिचे पावस पडटा म्हणटच तांच्यांनी मागला स्नॅक्स हांगासून आमच्या हॉला लागीं दिवंक. तुमी मातशें येवचें पडटलें. घरा वचूं नाका, तांच्यांनी तयार केल्लें आसा. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमची सव्या सुरपदविदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. के 4 जिवितातूं उजवाडातूं पान 141. के 4 पेज 141.